जेजूची उतरां मानून घेतल्या मू पळय जेजू आमकां कितें सांगता पळय तो आतां तो तांचे सृश्टीलो वेता पूण तो हिंचुत्तान आयिल्लो बापासून बापान ताका पाठयला म्हणून ताणें सांगलें आनी बापाचें उतर ताणें सगळ्या जाणांक परगटलें आनी तो बापासून आयला बापाक एकवटून आसा आनी बाप ताका एकवटून आसा हे परी ताणें आमकां सगळें कळीत केल्लें आसा आनी जी आमी बावतिस्मा वरवीं ताका एकवटून आसा आमचें सगळें तो आमकां बापाक एकवटून दवरता आनी बाप ताका एकवटून आसा म्हणटच आमी जेजूक एकवटून आसा जेजू आमकां एकवटून आसा म्हणटच हो संबंद तो बापा सरशी आमकांय दिता पूण ताणें आनीक कितें सांगलां तुमकां ताणें शारुती दिल्लो आसा तो शारुती तुमचें सगळें सदांकाल आसतलो आनी तो तुमकां केन्ना सोडचो ना म्हणटच हें जेजून आमकां कळीत केलेलें आसा आनी हाका लागून पावलू हें सारकें जाणो आसलो ताका लागून तो भिरांती वीण सगळ्यांक खालतेकायेन पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान सगळें बरेंपण ताका तो दितालो उतरांनी कोन्यांनी आनी आपले सालींतल्यान तो एक नमुनो कसो ताका जाल्लो पूण ताका खूब पिडापीड ताचेच लोक दिताले म्हणटच आमकांय घोडीक तशें घडटा आसतलें पूण आमी कितें करता जेजूक एकवटून त्यो सगळ्यो वस्तू आमी दवरिना म्हणटच जावं दुसऱ्यांची उतरां दुसऱ्यांच्यो कोन्यो दुसऱ्यांची चाल तेन्ना आमी आमचेर तें घेता आनी आमच्यान तें सावरांक जायना आमी तातूंत सारके गूल जाता हे भाशेन देंवचार आमकां आपल्या ताब्यांत करता म्हणटच आमी परतून संवसारांत येता जेजून आमकां कितें सांगलां बापान आमकां संवसारांतली काडून ताच्या ताब्यांत केलेली आसा पूण आमी ताच्या ताब्यांतली भायर सरता आनी आमकां जाय पळय तशें जियोंक लागता तेन्ना सगळें पातक आमचें सगळें स्टार्ट जाता आनी पातका बरोबर सगळें वायटपण आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान घडोवंक लागता असले स्थितीन आमी कितें करूंक जाय एकदम सोंपें ताका उलो मारूंक जाय तो आमचे भितरूच आसा ताका एकवटून रावंक जाय आनी कशी रावतले आमी सायबण मायेचें मागणें म्हणत रावत तर ती आमकां रोखडीच त्या वायटा विघ्नांतली भितरल्यान आनी भायल्यान निवाडटली आनी जेजू तिचो पूत आमचें सगळें आसा ताचो ती ते भाशेन मोग करता तो ती आमचो जेजू सगळें मोग करून ताच्या एकवटान दवरतली आनी जेजू आमची उतरां कोन्यो चाल आपल्यो करून आमचें सगळें बापाक तो महिमा हाडटलो आनी पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान आमचें जिवीत चलयतलो हें आमकां सगळें हांगसर कळीत केलेलें आसा हें आमी खूब पाटी आयकलेलें आसा पूण तें आमच्या जिवितांत हाडच्याक आमी कितें तरी करीत रावंक जाय कितें करूंक जाय आमकां कृपा दिलेली आसा तो आमचे भितर आसा तर आमी ती कृपा आमचें सगळें जागृत करूंक जाय कितें तरी आमी आमचे वस्तुकी करूंक जाय तें तुमी जाणत तुमी मागणें करतात पूण मागीर कितें जाता मागणें कितें जालें की ना मागीर तुमी आपलेपणानूच आसतात ना सदां काल हें मागणें करीत राव म्हणून आमकां जेजून सांगलां आनी पावलूनय सांगलां कित्याक हें ताका कळ्ळें आमी देवाच्या संबंदांत रावना तर आनी हाका आमी मागणें म्हणटा जाल्यार आमी आपलेपणांत पडटले आनी देंवचार आमकां आपल्या ताब्यांत करतलो आनी आमी सुखांत आसचे ना पूण दुखांत जियेतल्या हें सगळें तुमी जाणत तर ह्या वेळार आमी कृपा मागून ताका सहकार करूंक आनी कितें तरी आमी सगळ्यांनी धरून ताच्या एकवटान सदांच जियोंक आमी आतां आमचें जिवीत ताका समोर पळोवया सगळीं जाणां आत अशें वणटेन दवरया दोळे बंद करया
प्रत्येकाक जेजून कितें तरी दाखयल्लें आसा खास तुमकां, तें गोड धरात, पूण तें देवाच्या उतराचेर आदारून आसूंक जाय. हिचोच तरी ताणें तुमकां कितें सांगलां पळय तें तुमी मनांत काळजांत रिगोवन त्या प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक जाय. नाजाल्यार आमी बेश्टीत वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल जातलें. हांव जेजू, तूं आमकां सगळें स्पश्टपणे दाखयताय, शिकयताय आनी तें करूनय घेवंक आमचो सहकार मागताय. आतां आमी तुका दिता, ह्या बेठवणेंत आमी तुका सगळें आमचें जिवीत ओपून दिता. आमेन.